शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो यत्न फसलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगा बायलांनी ह्या वाठारांत तांब्याचे तोप, मडक्यो आनी हेर आयदनां चोरपाचो यत्न केलो। मात थळाव्यांनी ह्या बायलांक रंगे हात धरले। थळाव्यांनी ह्या बायलांक हणजून पुलिशेच्या सुवादीन केल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। दारान हाली हांव भात उकडूंक जाय म्हणून हाडूंक वच जाल्यार मडकीच ना थंयसर। ओके हय केन्ना तुवें लक्षान येयले कालूच काल खंय आहली मोडकी तुमची बायल्या फुडान हाडली ओके आनी कसली ती आतां तांब्याची। तेंच्यांनी सगळी आयदनां चोरल्या कोणाची आनी तेंची पोटली वतयली थंयसर तितून काय ना हितून म्हणटा पळय कांयच ना म्हणटा आनी थंयसर एक पोटली दोन दवरल्या तितूनय काय ना आनी ही पोटली अशें लिपोवन ठेवली। तोप घातलेले 2 पेट्रोल मास असले आनी एक तोप आसलो व्हडलो तांब्याचो तो मागीर पोटली आमी काडली आनी वतयली जाल्यार तितून ते मेवळे आमकां सगळे माणे भोंवतात ती बाटली व्हरपाक। आतां कचरो प्लास्टीक एकठांय करपाक भोंवता ती बायलां तेंच्यांनी घरांचे येले लोकांचे आनी भायले भायर आसले दिसता खोपींनी खोपींचे काडून हेला हे ओके सकाळी भात उकडूंक जाय म्हणून ती तोप सोदता खंय तोप सोदता जाना ती येयल्ली ती जाण आसलेली ती बायल। अच्छा तेंच्यांनी गेला जाल्यार पळय म्हणून तेंचे दादले तेंचे घोव येयले हांगासर कळ्ळें तर हांगासर तेंकां धरली घट हांगासर करतले 3 बायलां आहली दोन असली पण दवरलेली कोण थेयली ती मागीर कोणी सांगले हेजें कितें तें पळय रे म्हणून मागीर ती पोटली काडली आनी आमी हाडली हांगा पळय जाल्यार भितर ते पेट्रोल मास मेवळे एक तोप मेवळो आनी बाकीच्यो पोटल्यो बाकीचे पडले पळय हांगा तिचे कानार आसली पळय बाबा काय ना आमी व्हरोंक काय ना बाबा व्हरोंक म्हणून ते तोप मडक्यो कोटल्यो मेल्ले घातले आनी पळोवना एकल्याच येयले ते म्हणजे शेजाऱ्यान तुमकां सांगला गजाली करता ओके हें करचें पुलिसांक मातशें पळोवचें व्हडलें कोण भोंवताय मातशें कोण इन्क्वायरी करूंक जाय इन्क्वायरी करूंक जाय कोण कोण भोंवता तेंचे